नमस्कार. आजच्या या खासा हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि इलेक्शनाक 48 वरां उरल्यात. सो गेस्ट हिडोनाचेर तितलेच म्हत्वाचे येवपाक जाय आणि आज आसात आमचे बरोबर गोवा सुरक्षा मंचाचे ज्येष्ठ फुडारी सुभाष वेलिंगकार सर. हांव वळख बी चड करून दिना, म्हाका दिसता सर गोंयभर भोंवल्यात, पिंजून काडला गोंय आणि प्रचारा भितर इतल्या सामक्या तडफीन तुम्ही भागीदार जाल्यात. कसो आशिल्लो अनुभव? कारण प्रत्यक्ष देंवप, कारण आज पर्यंत भारतीय जनता पक्ष प्रचार करतालो आणि तुम्ही मार्गदर्शन करताले. आज तुम्ही प्रत्यक्ष प्रचारा भितर देंवल्यात आणि तुमचो अदमास कितें? आता प्रचार सोंपलो, अदमास कितें? अतिशय स्फूर्तीदायक असो प्रतिसाद सगळे कडेन आसा. गोंयच्या कानाकोपऱ्यात भारतीय जनता पार्टी बद्दल तीव्र रोष लोकांच्या मनात आसा. एंटी इन्कम्बन्सी अतिशय मोठ्या प्रमाणात आसा अशें दिसता आणि भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्नमेंटान आमकां फटयले, तरेतरेची प्रॉमिसां दिवन आमकां फटयले अशा प्रकारचो एक भाव लोकांच्या मनात आसा अशें दिसता. उत्कृष्ट प्रतिसाद आमी वता थंय दिसता. सर, सगळे जाण सिटांचे नंबर उलयतात, आमची इतली जिखतले तितली जिखतले. तुम्ही प्रत्यक्षात खरेंच गोंयभर भोंवल्यात, तुमचो अदमास कितें? आमचें कॅल्क्युलेशन जें आसा म्हजें, आमी काही 2-3 जाण बसले आनी केले. आमी त्या मतदारसंघांनी वचून थंयची स्थिती पळयली, थंयची टीम आसा ताका इंटरव्यू केली. एक स्वतंत्र टीम आमी आमचे कडेन बसयल्ले आसा आनी ताणें अंदाज घेवचो. ताज्या प्रमाणे 22 मतदारसंघ युतीचे निवडून येतले अशें म्हाका दिसता. इतले स्पष्टपणान दिसता. सर, पण एक गजाल सांगात की एक आरोप सुरवातेसान भाजपाचे वाले तुमचेर करतात की तुम्ही मतां फोडपाक उबे रावल्यात. तुम्ही युअर कॅम्पेन इज व्हेरी नेगेटिव्ह आणि तुमचो मेन उद्देश आता भाजपाक उडोवप. ह्या एका भाजपाच्या तिरस्कारांतल्यान पक्ष जन्माक आयला हो आरोप सतत ते इव्हन सोशल मिडिया वयल्यान तुमचेर करतात. कितें दिसता? भारतीय जनता पार्टीन सत्तेचेर 2012 सालान जेन्ना आयली तेन्ना प्रॉमिस दिल्लें सगळ्या जनतेक गोंयच्या आनी आमकां भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक की इंग्लिशीक प्रायमरीक जो ग्रँट दिता सुरू केल्लो आसा, ताणें कंटिन्यू केल्लो आसा, तो आमी बंद करतले अशें म्हणून स्पश्ट आश्वासन दिल्लें ताणें. आनी आतां तें तांच्यांनी करूं ना, फटयलें आमकां. आनी ताज्या आतां जो पक्ष सत्तेर हाडपाक जाय पर्याय म्हणून केवळ डिफीट करून आमचें काम जायना. डिफीट करून काँग्रेसूय आयले आमचें काम जायना. बाकी सगळे पक्ष जे आसा युतीतले 3 पक्ष सोडून तांच्या पैकी कोणीय जरी आयलो आनी ताणें गव्हर्नमेंट फॉर्म केलें जाल्यार आमचें जें म्हणणें आसा, गोंयाक वाचोवपाचें म्हणणें, जें स्वता पर्रीकर आपल्या 100 मिनटाच्या भाशणांत ओपोजिशन लिडर आसतना म्हणटालो की गोंयची संस्कृती नश्ट जातली म्हणून हे 5 वर्सां चालू रावल्या, तर त्या प्रमाणे आमकां दिसता हें केवळ नेगेटिव्ह प्रचार करून हें जावपाचें ना. केवळ भाजपक उडोवणें हो एक हें आसाच. जशें काँग्रेसाक उडयले आणि 10 पेक्षा कमी संख्या हाडली तांची, तशें भारतीय जनता पार्टीक सुद्धा अस्मान दाखवणें हें जशें उद्दिश्ट आसा तशें सरकार येणें गरजेचें आसा, कित्याक त्या शिवाय मागणी जी आसा ती पूर्ण जावचें ना. सर, एक गजाल सांगात, ते तुमचेर टिका करतात की तुम्ही मगो बरोबर गेले. मगो कोड ऑफ कंडक्ट लागता तो मेरेन सरकारा भितर रावले. ताजे उपरांत तांणी लक्ष्मण पार्सेकराचेर आरोप सुरू केले आणि अशा पक्षा बरोबर तुम्ही वचून युती केली. तांचे म्हणणें की ही कसली युती? ज्या मगोन सदांच आमच्या धोरणाक सपोर्ट केलो, केन्नाच विरोध केलो ना, ताचे बरोबर गोवा सुरक्षा मंच वता आनी एका नैतीक आनी तात्वीक मुद्द्याचेर झगडटा. दिस इज हिपोक्रसी हो तांचो आर्ग्युमेंट. आमकां कितें दिसता, आमी विचार कसो करता त्या बाबतींतलो. काँग्रेसाक भारतीय जनता पार्टी पर्याय दिले, काँग्रेस त्याच पावलाचेर पाऊल घालून फुडें गेली. त्यामुळे तांकां पर्याय दिवपाक जाय जाल्यार आमच्या दोळ्यांसमोर ज्या पक्षान 17 वर्सां स्पॉटलेस राज्य केलें त्या पक्षान राज्य करचें. आतापर्यंत दोनूय गव्हर्नमेंटांनी जे सामील जाले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, ते निर्णायक संख्या तांची त्या गव्हर्नमेंटान नाशिल्ली. त्यामुळे तांणी नुस्तें उलयलें जाल्यार कांय जावपाचें नाशिल्लें, रिलेशन्स बिगडपाचें आशिल्लें. पण काँग्रेसच्या हातूंतल्यान तेन्ना जेन्ना आशिल्ले त्या वेळाचेर हे भाशा प्रस्नाचेर सुदीनजी ढवळीकरान विरोध केल्लो आसा ताका. तांणी भायर सरूं ना ते गव्हर्नमेंटान, पण तांणी तात्वीक दृश्ट्या विरोध आसा आमचो ह्या हाका, हें करपाचें ना अशा पद्दतीचें सांगिल्लें. म्हणजे म्हजे कडेन ऑन रेकॉर्ड आसा तें. दुसरें भारतीय जनता पार्टीचे हातूंत आशिल्ले ते 3 आशिल्ले. भारतीय जनता पार्टी कडेन तांचे 21 जाण आशिल्ले आणि ताज्यामुळे
तांणी वेळोवेळी ह्या गजालीचो तांणी रेटरेट केल्या आमच्यो मागण्यो आणि उलट भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान बहिष्कार घालो आमचेर जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान उघडपणे युतीन आसतना आवाहन केल्लें की हें आंदोलन जें आसा ताजेशी आमी पूर्ण सहमत आसा आणि त्या आंदोलनाक कोणेय आमच्या आमदारान आणि कार्यकर्त्यांनी गेल्या जाता ताका तेंको दिवचो अशा पद्धतीची स्पष्ट भूमिका भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आसतना मगो पक्षान घेतिल्ली. पयर जेन्ना जाहीरनामे हें जाले डिक्लेअर जाले तेन्ना मगोन खंय तरी इतली कडक भूमिका माध्यमाच्या प्रश्नाचेर घेवपाची टाळ्ळी आणि ताका लागून परत कन्फ्युजन तयार जाता की हें कितें चल्लां. तुम्ही कशें पळयता त्या गजाली कडेन? तुमचो अजुनूय मगोचेर तितलोच ठाम विश्वास आसा? हय, ठाम विश्वास आसा. ठाम विश्वास दवरचोच पडटा. कित्याक एखादो प्रयोग जेन्ना सुरू करता तेन्ना त्या प्रयोगाचें अंतिम फळ कितें मेळटा ताच्या आधाराचेर तो प्रयोग यशस्वी जालो काय अयशस्वी जालो हें कळटा. आज आमकां तांचेर हें कित्याक आसा तो मुद्दो जो तांणी तातूंतलो टाळ्ळा तो आमचें ताजें विश्लेशण अशें की सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिलो भाशेच्या संदर्भात फाल्यां आमचेर नदर आसा सगळ्यांची त्यामुळे आमकां डिस्क्वॉलिफाय करूं नजो ह्या इलेक्शनांतल्यान हो मुद्दो आयलो तातूंतल्यान म्हणून अशा पद्दतीन ताणें हो भाशा प्रश्न जो आसा तो घालूंकूच ना. पण मगो पक्षान आमकां जो सपोर्ट दिला मगो पक्षाचे आमदार मंत्री हे सभान हजर रावले आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांक मगो पक्षाचे खबर आसा की ही आमची भूमिका आसा आणि आमी ताका पाठिंबो दिवपाक जाय आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांचो एक दबाव पक्ष नेत्यांचेर सुद्धा आसा सगळ्या हातूंतल्यान अशें आमकां दिसता. आणि ताज्यामुळे तांणी तातूंत आपल्या पक्षाचो एक जाहीरनामो पण तातूंत उल्लेख करूंक ना. तातूंत आमकां मोठेशें ताणें आतां हें केलें आतां युती तोडपा कडेन पावले काय कितें लोक म्हणटात तशें अशें एब्सोल्युटली प्रश्न आनी शंका आमच्या तकलेन येवना. दुसरो आसता कसिनोचो मुद्दो ज्या कसिनोच्या मुद्द्याक ताणें खंय तरी बगल दिली. दुसरो तो इशू जो तुमी खूब खरपणान घेतला तुम्ही तो प्रभावीपणान मांडटात आणि एक स्पष्ट भूमिका आसा ताचेर. हे दोन मेजर इश्यूचेर जेन्ना मगो तितली ठाम भूमिका घेना मातसो एक दुबाव असो येना? ना, येवना. एक कशें आसा की सरकार सत्तेर आयल्यानंतर जाहीरनाम्यान नशिल्ल्यो काही गजाली जनतेच्या डिमांडाक लागून केल्यो अशा पद्धतीचें जावंक शकता. भारतीय जनता पार्टीन जे वचनां दिलीं ताज्या नंतर तांच्यांनी आमचेर प्रचंड दडपण आयलें आणि ताज्यामुळे आमकां हो निर्णय बदलचो पडलो असो तांणी स्टँड घेतिल्लो आसा. त्यामुळे सत्तेर जेन्ना येतले त्या वेळाचेर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आसा आज ठरूना तो पण कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सत्तेर आयल्यानंतर ठरतलो त्या पक्षाचो आणि एमजीपी ताका पूर्ण न्याय दितली अशें आमकां दिसता. सर, एक गजाल सांगया की तुमची भाशणां आशिल्ली ती खूब प्रभावी आशिल्ली आणि सतत मनोहर पर्रीकराचेर टिका जाताली. एक तुमचेर आरोप जालो की तुम्ही खूप पर्सनल वतात म्हणून, तुम्ही खूप वैयक्तीक वचून टिका करतात म्हणून. तुमकां कशें केन्नाय जाणवलें की वी आर गोईंग ओवरबोर्ड बाय क्रिटिसायझिंग वन पर्सन ऑर यू स्टील फील दॅट वॉज द रायट वे टू डू इट? म्हाका अशेंच दिसता की मनोहर पर्रीकरूच ह्या सगळ्या घटनांक कारणीभूत आसा. 12 पासून भारतीय जनता पार्टीचें जें स्खलन जालां म्हणजे नैतीक दृष्ट्या सगळी भारतीय जनता पार्टी सकयल हाडली ताणें. म्हणजे ह्या हातून प्रक्रियेन कितें आसा जाणा की एखादो पक्ष चलोवणें हें सामुहीक काम आसा. हांगा दुर्दैवान पक्ष एक मनीस फरफटत व्हरता हें आमकां दिसता. कित्याक ह्या पक्षाचें क्रिएशन आनी ताका स्ट्रेंथ दिवप हें काम आमी केल्लें आसा. खंयचेच म्हणजे सामुहीक तत्वाचेर नाशिल्लें काम केन्नाच संघ कार्यकर्त्यांनी स्पॉन्सर करूना. ह्या हातूंतल्यान पर्रीकरान सामुहिकता घालयली आणि एकूच मनीस सगळ्या पक्षाची फरफट करता अशें दिसता. म्हाका खबर आसा उच्च पदाचेर आशिल्ल्या पासून ते मंत्रिमंडळान आशिल्ले लोक जे आसा तांणी व्यक्तिशा म्हाजे कडेन सांगलां ते बिल जेन्ना मनोहर पर्रीकरान हाडपाचें केलें आणि मनोहर पर्रीकराचो हट्ट ते बिल हाडचें म्हणून ताणें प्रॉमिस दिल्लें ते बिल हाडटलो म्हणून. तें गोंयच्या शिक्षणाचें केवळ इंग्लिशीकरण न्हय चर्चीकरण करपाचो जो घाट ताणें घातलो तो घाट जो आसा तातूंतल्यान म्हाका तांच्या उच्च पदस्थान मंत्रिमंडळांतल्या म्हाका पर्सनली सांगलां की तुमी आंदोलन करून म्हाका सोडयलो हातूंतल्यान कित्याक ना जाल्यार म्हजे कडल्यान तो हें बिल पास करून घेवपाचो म्हणून. त्यामुळे जी डिसिजन्स पर्रीकर घेता आणि चालीक लायता तातूंत मंत्रिमंडळ खंयच ना.
तोच रोड रोलिंग करता त्या सगळ्याचेर निर्णयाचेर हे सगळ्या लोकांक आतां खबर आसा आनी त्यामुळे पार्टी फरफटत वता ताच्या फाटल्यान आणि जी डिसिजन्स जातात ती डिसिजनां हांगाचो मुख्यमंत्री घेना हांगाचें मंत्रिमंडळ घेना ती सगळी डिसिजनां जी आसा इम्पॉर्टंट ती मनोहर पर्रीकर घेता ही दुर्दैवी स्थिती आज भारतीय जनता पार्टीची आसा सर व्हेरी फ्रँकली तुम्ही आता मुख्यमंत्र्यांचो विषय काढला आज भारतीय जनता पक्ष म्हणटा की आम्ही मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार घोषित करचो ना गोंयाक आमदार ज्या दिसा सावन निवडून येवपाक लागले भारतीय जनता पक्षाचे त्या दिसा सावन पहिली फावट ही गजाल जाता पहिली इलेक्शनाक ही गजाल जाता तुम्ही लक्ष्मीकांत पार्सेकरा कडेन कशें पळयतात जे आज पक्ष भारतीय जनता पक्षान भूमिका घेतल्या आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या बाबतीत भूमिका घेतल्या तुमचे ओपिनियन कितें लक्ष्मीकांत पार्सेकर हो पर्रीकरांच्या दडपणाखाली आसा सगळे निर्णय ताका विचारल्या शिवाय घेवप ना कित्याक हातान जो पक्ष चलोवपा खातीर पयसो लागता इलेक्शन लडोवपा खातीर पयसो लागता आणि जी पदां प्राप्त जाता ती आज केंद्रान आशिल्ल्यामुळे तांची भावना आनी धारणा अशी आसा की मनोहर पर्रीकर हो पॉवरफुल आसा ताच्या विरोधात गेल्यार आमकां ह्या दोनांपैकी कांयच मेळचें ना आनी त्यामुळे स्वताचें मत आसून सुद्दां ते आपलें मत व्यक्त करपाचें धाडस त्या लोकांक ना आतांपर्यंत भाशेच्या मुद्द्याचेर ज्याचेर हे सगळे लडटाले आमच्या बरोबर 2012च्या पयलीं ते मत सुद्धा व्यक्त करपाचें हें तांच्यांनी दाखयलें ना धाडस हाज्या वयल्यान ही पार्टी कितली दबलेली आसा ती दाखयता मुख्यमंत्री सुद्धा दबलेलो आसा बिचारो पण मुख्यमंत्र्यांचे परफॉर्मन्सा कडेन तुम्ही कशे पळयतात एक दबलेले परफॉर्मन्स काय तांणी एक आपल्या पर्यंत प्रयत्न केलो पण ते जावपाक पावलो ना अशी परफॉर्मन्स ताणें आपल्या पर्यंत करपाचो प्रयत्न केलो ती इमेज ताजी जाणे हे काही जाणांक धोकादायक दिसलें ताजी इमेज मुख्यमंत्री पदाची ही आनीक उभरके आना म्हणटात जशी तशी येवची न्ही अशा प्रकारचे प्रयत्न जाले ओपनली हे गव्हर्नमेंट सारकें परफॉर्म करिना तातूंत सुदारणा घडोवन हाडची पडटली अशा प्रकारचे संकेत पब्लिकली ज्या मनशांचे हे आयकतात आज्ञाधारक आसा त्या मनशांनी दिवपाक सुरू केलें त्यामुळे लोकदृश्टींतल्यान ताजी मुख्यमंत्री पदाची इमेज जी आसा ही सकयल देंवली हांव काही निर्णय जाणा उदाहरणार्थ 17 कडांनी रस्ते फोर्सान जे बेकायदेशीरपणे आडायले आणि जनजीवन वेठीक धरलें लोकांचें 4-5 तास त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्याक हांव स्वता मेळिल्लो सकाळीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांणी खंयच्याच धार्मीक दबावा खाली येवचें न्हय आणि जो न्याय बाकीच्यांक दिता तोच न्याय तांकां दिवचो अशा पद्दतीन आमी तांचे कडेन मागणी केल्ली त्या प्रमाणे ताजी भेट घेतल्यार ताणें सांगलें की हे सगळे जे आसा हे म्हाका मान्य ना कायद्याच्या विरोधान आसा तें आणि त्यामुळे ताज्या हांव हें करतलो हांव केसीस घालतलो हांवें पुलिसांक सांगलां 50 केसीस घाला म्हणून हें आयकून हांव गेलो हांव बंगल्याचेर मेळ्ळो ताका रातचो आणि दुसरे दिसा पर्रीकर गोंयांत पावलो आणि पर्रीकरान ह्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान जाहीर करून घेतलें विधानसभेन की हांव खंयच्याच एजिटेटरचेर खटले घालचो ना केस घालचो ना हें एक उदाहरण जालें आणि दुसरें उदाहरण एक आसा की चर्चीन 13 इल्लिगल मागण्यो गव्हर्नमेंटा कडेन केल्यो भारतीय जनता पार्टीच्यो आर्चडायसेस सोसायटीन किंवा आर्च बिशप ताचो सेंट्रल फोकल पॉयंट ताणें मागण्यो केल्यो एज्युकेशनशी संबंदीत त्यो एकूय मागणी त्या 13 पैकी नियमांनी बसना हें लक्ष्मीकांत जेन्ना मुख्यमंत्री जालो त्या वेळाचेर ताणें सगळ्यांच्या लक्षांत हाडून दिलें ताणें एज्युकेशन डायरेक्टराक बी आपयलो ज्यो मागण्यो ताणें केल्ल्यो त्यो तांकां दिवपाक शक्य जायना हें ताणें स्पश्टपणे सांगलें तांकां स्पश्टपणे सांगले नंतर ते रागार जाले ताणें सांगलें मनोहर पर्रीकरान सगळ्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यो ते मागीर तुका त्यो करच्यो पडटा ताणें सांगलें मनोहर पर्रीकर हो ग्रेट मनीस तो कितेंय करूंक शकता म्हाका कायद्यानुसारूच 4 गजाली म्हाका करच्यो पडटल्यो म्हणून ताणी चिडून वचून लक्ष्मीकांताचेर दडपण हाडपा खातीर पयले फावट गोंयांत जातीय आधाराचेर कम्युनल आधाराचेर ख्रिश्चन आमदारांक सगळ्या पक्षांतल्या एकठांय आपयले हें सगळ्यांक गोंयाक खबर आसा ताचो निशेध सगळ्या राजकीय पक्षांनी केलो सगळ्यांनी केलो हें अशें कॉम्युनल हें राजकारणान हाडपाक जायनाशिल्लें आतां पर्यंत हाडूंक नाशिल्लें आर्च बिशपान ही सुरवात केल्ली आसा म्हणून तें हाडलें ताणें ताकाय लक्ष्मीकांत पार्सेकर बदलो ना तो बदलो ना ताज्या नंतर ताणें अशें केलें की सावियो लोपेशान आंदोलन मागीर सुरू केलें पण ताज्या पयलीं तांच्यांनी हेराल्डान फ्रंट पेजीचेर 13 जून 2015चो अंक इंग्लीश हेराल्ड ताणें पयल्या पानाचेर मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना ह्यो 13 मागण्यो बेकायदेशीर चर्चच्यो
ताणें मे बी कन्सिडर्ड अशें म्हणून पर्रीकराची सही आशिल्ली ते सगळं लोकांसमोर हाडलें आनी पर्दाफाश केलें. आश्चर्य म्हणजे मनोहर पर्रीकराचो मुख्यमंत्री पदाचो तो शेवटचो दीस आशिल्लो 7 नोव्हेंबर 2014. सही आशिल्ली ताजी तारीख 7 नोव्हेंबर 2014 आणि डेट्स ऑफ एप्लिकेशन ज्यो आशिल्ल्यो त्योय आश्चर्यकारकरित्या 7 नोव्हेंबर 2014. त्यामुळे ज्यो गजाली तो करतालो कायद्यान बसना अश्यो गजाली हांव करचो ना. हो जर ताणें होरा जर धरिल्लो आसा जाल्यार अपीजमेंटा खातीर कायदो सुद्धा तोडल्या चलता तो हांव तोडटलों अशा प्रकारची दिशा पर्रीकरान राजकारणाक घालून दिली म्हणून ताजें नांव आमी घेतात. ताका बाकीचे जबाबदार नाका, ताका सोल्ली पर्रीकर जबाबदार आसा अशें म्हाका. आज ते म्हणटात की संघ आमचे वटेच्यान आसात, सुभाष वेलिंगकर सर आनी बाकीचे कोण आनी ते खंयच्या संघटनेचे हे आमकां खबर ना म्हणून. आसूं जनमानस जो आसा तो जनमानस असो आसा की संघाची क्रेडिबिलिटी जी गेली 55 वर्सां जी उबी केल्या म्हणजे 1962 संघ सुरू जालो त्या क्रेडिबिलिटीच्या आधाराचेर कोंकणीवादी आनी मराठीवादी सगळ्यांनी मिळून ज्या संघाचेर विश्वास दवरलो, ज्या संघाचें नेतृत्व स्विकारलें, हांव आयडेंटिफायड न्ही RSSची, त्यामुळे ताणें मोठ्या अंतकरणान ते सिनियर आसतना सुद्धा ताणें नेतृत्व स्विकारलें. त्या संघाचेर दडपणां जेन्ना येवपाक लागलीं संघाच्या यंत्रणे कडल्यान कोकण प्रांतांत नागपूर, त्या वेळाचेर आमी ती दडपणां झुगारून दिली आणि स्वतंत्र युनिट जो आमचो तो स्थापन केलो सिद्धांताच्या आधाराचेर. सिद्धांत हे काँग्रेसाकूच लागू नाशिल्ले, सिद्धांत हे भाजपकूय लागू आशिल्ले. भाजपान प्रॉमिसीस दिल्ली, काँग्रेसान विश्वासघात करूं ना, काँग्रेसान आपल्या धोरणानुसार केलें. पर्रीकरान आणि भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंटान विश्वासघात केलो लोकांचो आणि हे सगळें केलें. आता संघ हो स्वतंत्र संघ आसा. आता ताका बाबड्याक हो हांगाचो संघ जो आसा तो साथ दिना हें ताका खबर आसा. त्यामुळे ताणें आपल्या स्टेटमेंटान सांगलां की नागपूरचो संघ आपल्या फाटल्यान आसा म्हणून. आता कदाचित आपल्याक फक्त नागपूरचो संघ लागता, बाकीच्यांनी संघ हा ते लागना. त्यामुळे ताका लागपाक आमचे कांयच प्रॉब्लेम ना, कित्याक त्या संघाचो एकूय मनीस ताका हांगा सपोर्ट करपाचो ना. हांगा संघ फॅमिलीज ज्यो आसा म्हणजे नाना बेहरे जे अपॉइंट केल्ले आसा तांचें घर सोडून सगळे जाण जे आसा ते ही जी सिद्धांताची बाब जी आसा जाका संघान सपोर्ट केलो, अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या 2015च्या ठरावान सपोर्ट केलो, ती गजाल ठराव हो जो आसा तो इंग्लंडान, फ्रांसान, अमेरिकेन, रशियेन सगळे मागून व्हरतात प्रती. इतलें म्हत्वाचें आसा तें. अर्थात संघ स्वयंसेवकाक तें म्हत्वाचेंच आसा आणि त्यामुळे संघ जो सगळो भायर सरला तो तर भाजपाच्या विरोधांतूच आसा सैद्धांतीक पातळीचेर. आता कितेंय दाखोवनी ताणें आपलें अस्तित्व टिकोवपा खातीर, पण एकूय कार्यकर्तो संघाचो तो ह्या संघाचो आसूं न्ही किंवा मनोहर पर्रीकर ताका हाडून लेबल जें लायता हांगा आतां पर्यंत 55 वर्सांनी लेबल कोणें नागपूर संघ म्हणून लेबल लायलें ना. दुर्दैव पर्रीकरांचें की पर्रीकर संघ स्वयंसेवक आसून ताका नागपूर हें लेबल हांगा आमकां कोकण विभाग हे गोवा विभाग जास्तीत जास्त कोकण प्रांत नागपूर अशा प्रकारचो संबंध आमचो खंयच येनाशिल्लो. आता पर्रीकरांचें फ्रस्ट्रेशन आसा बिचाराचें की संघाचो स्वयंसेवक कोणूच मतदान करचो ना जाल्यार तें लोकांच्या फेवरांतल्यान ते उतरतले. विश्वासार्हता जी संघान केल्ली आसा निर्माण की आमचो ग्रुप जावं किंवा आमच्या भायर आशिल्लो ग्रुप जावं आमी सगळे संघाच्या तत्वांचेर चलता जाल्यार तांची विश्वासार्हता ही खलास जातली हें तांकांय खबर आसा प्रत्येक जाणाक. त्यामुळे आता नागपूरच्या संघाचेर विसंबून रावल्या पेक्षा मनोहर पर्रीकर आणि कांय करूंक शकना. पणजेची गजाल, पणजी जर तुम्ही सुरवातेक राजू सुकेरकाराक उमेदवार म्हणून केल्लो अँड ही विड्रू आफ्टर 2 days. ताजे उपरांत तुम्ही केतन भाटीकाराक उमेदवार म्हणून हाडलो. सर व्हेरी फ्रँकली राजू सुकेरकार उमेदवार जावप आनी तांणी उमेदवारी फाटी घेवप, हाऊ बिग वॉज द सेटबॅक? आमकां सेटबॅक थोडोसो जालो, पण ताका कारण राजू सुकेरकराचेर दडपण मनोहराचें आयलें अशें न्हय. राजू सुकेरकर आनी हांव इक्वली फ्रेंड्स ताचे. ज्यो सगळ्यो घडामोडी राजकीय ज्यो जाल्यो त्यो राजू सुकेरकरांच्या घरान जाल्या. भारतीय जनता पार्टीक आणि मनोहर पर्रीकराक स्वता जबरदस्त आधार राजू सुकेरकराचे कुटुंबात. त्यामुळे ते भिताले राजू सुकेरकर हो केन्नाच तत्व सोडून बाजूक गेलो ना. भारतीय जनता पार्टीच्या निस्सत्व लोकांबरोबर, तत्वच्युत लोकांबरोबर तो गेलो ना, शेवटपर्यंत गेलो ना. आणि म्हणून ताच्या लक्ष्मी पुजनाक ताका भुरळ घालपा खातीर मनोहर पर्रीकरांक अखंड कुटुंब घेवन 1.5 तास रावचो पडलो थंय.
लक्ष्मीपूजन नाल्यार ताका टायम नासता न्ही. देशाचो रक्षा मंत्री आनी गोंयची सगळी धुरा मंत्रिमंडळ आसूनय ताजेर आसता आनी त्यामुळे ताका बाबड्याक वेळ नासता खंयच्याच हातूंतल्यान हें करपा खातीर. पण 1.5 तास घालयलो. त्यामुळे राजू सुकेरकर हो म्हत्वाचो मनीस. राजू सुकेरकरान फॉर्म भरलो कित्याक शेवट पर्यंत आमचे पर्यंत आसा तो. ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी आमच्या जेन्ना लक्षांत आयलें की ताका ताचो स्ट्रेस जाता ह्या सगळ्या गजालींचो आनी एक आजार राजू सुकेरकरांक असो आसा हें लक्षांत आयलें. आमी फायल पळयली ताची. म्हणजे आयलो एका बैठक केली काय जोर येतालो ताका. एक बैठक केली काय ताका न्हीज वताली ताची. एक बैठक केली काय ताजो रक्तांतलो जें प्रपोर्शन एका विशिश्ट घटकाचें 15% आसपाक जाय तें 85% अजून आसा ताचें. ताज्या खातीर तो लॉंग टर्म ट्रिटमेंट बेंगलोराक घेतालो आनी तो आजार ताजो स्ट्रेस ओरिएंटेड आसा. त्यामुळे आमी हें लक्षांत घेवन आमी विचार केलो की राजूभाईंचो जीव आमकां जाय काय हें इलेक्शन आमकां जाय. आमकां राजूभाईंचें जें कॉन्ट्रिब्युशन जें गोंयच्या संघाक जें आसा तें लक्षांत घेवन आमकां अशें दिसलें ताणें विथड्रॉ केल्यार चलता. राजूभाईचे कॉस्ट आमी इलेक्शना खातीर दिवपाक आमी तयार जाले ना म्हणून आमी राजूभाईंक सांगलें. तांकांय खूब वेदना जाल्यो कित्याक आतां सगळे लोक निश्कर्श तरेतरेचो काडटले म्हणून आनी तें ताणें भरून काडलें. ते लिलावतीन एडमीट जाले बी हें सगळें जालें कित्याक त्या दिसांनी भरपूर हें जाल्लें ताजेर. आनी आपूण जर आतां विथड्रॉ जर केलें जाल्यार एक टेन्शन आयलें ताजेर की बाबा सुमा बरोबर आपूण ना अशें लोक म्हणटले म्हणून. आमी ताका गॅरंटी दिली डोंट वरी तूं यो सगळो ट्रिटमेंट बी घेवन सगळे टेस्ट करून आनी आमी नवो उमेदवार जो कोण आसता ताजे बरोबर रावुया न्ही. त्या प्रमाणे राजूभाई सुकेरकर हे त्या उमेदवारा बरोबर कायम रावचे. काय रोड शो जाले तातूंतय राजू म्हणजे इतलो स्ट्रेन घेवनच ताणें हें करपाचो. तरी सुद्दां नाक्याचेर तो येतालो आनी त्या हातूंतल्यान सामील जातालो आनी पूर्ण हातूंतल्यान म्हणजे सगळ्या हातूंतल्यान प्रेस कॉन्फरन्सीस आसो आनी कितें आसा राजूभाई सुकेरकराचो इक्वली आसता. पण थोडोसो त्या वेळाचेर त्या नांवा खातीर सगळे काय एक गजाल ते आरोप करता आनी इवन फेसबुकार बी हें करतात की तुमकां पणजेचो उमेदवार मेळ्ळो ना पणजे घालपा खातीर तुमकां फोंड्यासान उमेदवार हाडचो पडलो. ह्या टिकेक तुमी कशें उत्तर दितात? त्या टिकेक हांव म्हणजे खरें म्हणजे उमेदवार जर बरो जर आसा जाल्यार हांगा मनोहर पर्रीकर उत्तर प्रदेशान निवडून येता. स्टेटूय बदलता तो. हांगा गोंय ल्हानशें राज्य. हांगा काणकोणच्या टोकार राविल्लो मनीस हांगा जर सर्वीस करता पेडण्या जाल्यार मोटरसायकलीन तो काणकोणा वता आनी परत सर्विसेक येता अशी स्थिती आसा. गोंय हें इतलें ल्हान आसा की तो फोंड्याचो कांय कळना. मनोहर पर्रीकराक जेन्ना म्हापशाच्यान हाडून पणजे आमी उमेदवार म्हणून उबो केलो त्या वेळार पणजीकारांचें हेंच म्हणणें आशिल्लें की भायलो उमेदवार आमकां कित्याक लागतात काय म्हूण तुमी. पण त्या म्हापशाच्या उमेदवाराक आमच्या यंत्रणेन ताका पणजेकार जो केलो आनी निवडून जो हाडलो ती किमया जाली न्हय. जेन्ना एखादी यंत्रणा हें सगळें ताच्या फाटल्यान उबी रावता आनी लोकांक कन्विन्स करता ती यंत्रणा खंयची आसा ती लोकांच्या विश्वासांतली यंत्रणा आसा काय ना काय सटर फटर मनीस सांगतात ह्या हाज्या संदर्भान गॅरंटी दिता. त्यामुळे पूर्ण भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ह्या कॅन्डिडेट केतन भाटीकारांच्या फाटल्यान उबो आशिल्लो आनी त्याच लोकांनी तांचो प्रचार सगळ्या कडेन केला. त्यामुळे तो उमेदवार जो आसा बाकीचे जशे फिट जाले त्या जाग्याचेर तसो डॉक्टर केतन भाटीकर हो हांगा फिट जातलो हातूंत म्हाका दुबाव ना. ताजें स्पोर्ट्स थेरापी जी आसा ते हांगा पणजेनूय आसा फोंड्याय आसा हें आसा. ताजो आजो जो एक्सायज कमिशनर आशिल्लो भाटीकर म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या काळाचेर ताका बढती बिडती मेळिल्ली ते सगळे पणजे रावणारे. ताजो काका सागर बी हो सगळो संघाच्या शाखेर येतालो म्हणजे म्हज्या शाखेर तो सागर येतालो. आनी त्यामुळे ही सगळी मंडळी जी आसा ताजी काका ताज्यो मावश्यो ताजें हें सगळें पणजेन जाता. म्हणजे पणजेकारांक तो अनवळखी ना. मनोहर पर्रीकर ज्या वेळार पणजे आमी ताका इस्टाब्लीश करपाचो प्रयत्न केलो कोण मनोहर पर्रीकर काय विचारताले ते आनी थोडे लोक ताच्या बापायक वळखताले. हा गोपाळ कृष्ण पर्रीकराचो चलो रे तूं अशें म्हणून. त्यामुळे तशी ताजी वळख नाशिल्ली पण तो सूट जालो न्ही पणजेन तसो डॉक्टर केतन भाटीकर हो सूट जातलो अशें म्हाका सर. लास्ट प्रश्न एक विचारता आनी एक विजय आय एम व्हेरी फ्रँकली विचारता. फेसबुकाचेर बी ह्या खेपेक खूब विशियस वातावरण जालां. म्हळ्यार हांव एक न्यूट्रल मनीस म्हणून सांगता. आय एम नॉट प्रो एनीबडी. हांव आयडियोलॉजिकली कांय गजाली सबस्क्रायब करत कांय गजाली हांव सबस्क्रायब करना बट आय एम नॉट प्रो एनीबडी. बट जेन्ना भाजपातले कांय यंग कार्यकर्ते फेसबुकाचेर सुभाष वेलिंगकार ह्या व्यक्तिमत्वा बद्दल इतली तिखट बिलो द बेल्ट कांय फावटी आनीक बुरश्यो गजाली बरयतात
ह्यो गजाली पळोवन वयाचो मान तर राखपाक जाय, तुमचे कॉन्ट्रिब्युशन तर सोडूनच दिया, पण वयाचो मान आज हे राजकारण इतले लेवलाचेर पावलां की आमी वयाचोय मान राखपाक विसरल्यात, आणि हे कित्याक जालां? ना, एक कशें आसता, दोन प्रकारचे लोक असतात. कार्यकर्तो हो केवळ कार्यकर्तो म्हणलो म्हणून तो एका विशिष्ट मानसीक लेवलचेर येना. तो म्हणजे भाडोत्री कार्यकर्ते म्हणटात न्ही, एखादें अधिवेशन घेतल्यान ताका भाडोत्री लोक हाडले काय इतल्या कार्यकर्त्यांचे शिबीर जालें अशें म्हणटात. तशे कार्यकर्ते सत्ता जेन्ना आसता त्या वेळाचेर पक्षाच्या सभोवताली येतात. तांकां कोणाची तपश्चर्या कळना, तांकां ती गेजिंग करपाची क्षमताय तांकां नासता. त्यामुळे खंयच्या मनशान कितें केलां, कशा प्रकारचें कॉन्ट्रिब्युशन केलां, पार्टींतल्या कोणाचे कशे कश्ट आसात ते हे तांकां जाण आसपाची गरज ना. तांकां सत्ता कळटा, सत्तेच्या बरोबर आमी उभे रावप कळटा. आज समजा काळ्याचें धवें अशें सत्तेन जर सांगलें जाल्यार ते धवें हे तितलेच नेटार फेसबुकाचेर मांडटले, आनी फाल्यां ते धव्याचें काळें अशें म्हणून जर सांगलें तितल्याच नेटान फेसबुकाचेर मांडटले. सादी गजाल, माविन गुदिनाक आनी हें घेतलें हें खंयच्या तत्वाचेर बसता, खंयच्या नितीमत्तेचेर बसता. आणि त्यामुळे तांणी हे सच्छील जर आशिल्ले सगळे लोक, आणि हे जर खरेच तत्ववादी जर आशिल्ले जे हे डिबेट करता, तांकां मागीर ताजेरूय तुटून पडूंक जाय आशिल्ले. ते तत्वाच्या आधाराचेर तुटून पडना. सत्ता आणि ताज्या पासून मेळणारो लाभ जो आसा, सत्तेक लागीं रावले काय एक प्रकारची मातशें मोठें हें येता न्ही, अहंगंड निर्माण जाता. त्या अहंगंडांतल्यान करता आसतले बाबडे. त्यामुळे देवान तुम्ही लागून घेना, हांव लागून घेना, अजिबात घेना. कित्याक म्हज्या जिवनाचेर स्पॉट ते दाखोवंक शकता अशा प्रकारचो एकूय स्पॉट नाशिल्ल्यामुळे ताठ मानेन हांव आज जगा समोर उबो आसा. सर, प्रचार सोंपलो, तुम्ही अख्खी गोंयभर भोंवले, टायर्ड जाले आसतले, तरी आसतना आयल्या स्टुडियो भितर इमिजिएटली ही मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट, प्लेजर टॉकिंग टू यू.